संचालक लांकडी समुदाय तुमकां समेस्त मानाचो तशेंच गानांचो वाड्याकारा बराबर आमी मोगाचो येवकार मागता. तुमच्या लेखारीतलो आवाज उठोवचो बरो म्हणून सांगता. म्हजी एक आशा प्रतिफळ तुमकांय न्ही म्हाकाय न्ही फिरगस घुटमाच्या बरेपणा खातीर आनी त्या देखून आज व्हडली सरबराय तुमी केल्या. हांगासर भितर माटो घाला, डेकोरेशन घाला, बँड आनी इतल्या व्हडा संख्या तुमी हजर जाल्यात. तुमकां म्हज्यो दोन देव बरो देश देव तुमकां समेस्तां पवित्र काळ जाता वाड्या घरांनी आज केल्या थोडी फुरसत इल्लीशी मस्ती इल्लीशी कुस्ती सगळो दीस आमी करसूंच्याक ह्या परिसरान देखून तयार जाल्या आमी समेस्त करच्याक एक कुटुंब जावन गादयान गम्मत सान सेबेस्टियानची फिरगस पेरमान्नूर वाड्या घरांतावन वाड्या घरा खातीर आमच्या मदलो एकवट वाडोवच्या इराद्यान मांडून हाडटा एक कुटुंब जावन गादयान गम्मत. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर मानांच्या सैऱ्यांक तशेंच वाड्यागारांक बरो येवकार मागता. हांगासर आमच्या सवे हजर आसात आमच्या फिरगजेचे विगार मानाधिक बाब सिप्रियन पिंटो, फिरगज गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष श्रीमान अरुण डिसोजा, कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती डिसोजा, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे संचालक श्री लॅनी डिसोजा तशेंच कोवेंताची वडील जावन आसची सिस्टर जोसेफ मेरी तशेंच श्रीमती सेलन डिसोजा तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता. मागण्या वेदी सोबयल्या सर मानाच्या सैऱ्यांक देव बरें करूं. खंयचेय कार्य सुगम रितीन यशस्वी जाय तर देवाचो आशीर्वाद गरजेचो जावन आसा. हांव आतां विनंती करता वाड्याच्या नेमतोळ्या भुरग्यां लागीं प्रार्थना गिताद्वारे हे कार्य आरंभ करच्याक. परमेश्वरा नमो सर्वंदरा नमो मोगा सागोरा देवा तू जाऊन सायमो देवा तू जाऊन सायमो अगणिता परिमित उतरावटतो मोग देवा तू जाऊन सायमो देवा तू जाऊन सायमो सुंदर ही धरती सबाईची सृष्टी उल्हासन गायता महिमा तुझी. सुंदर ही धरती सबाईची सृष्टी उल्हासन गायता महिमा तुझी. सगळे सूर्य अंतरितारा दनई दर्यो उठती तिलारा सगळे सूर्य अंतरितारा दनई दर्यो उठती तिलारा तुझी हे देवा ती पदवी पडगता सर्वांक कळयता देवा तू जाऊन सायमो देवा तू जाऊन सायमो अगणिता परिमित उतरावटतो मोग देवा तू जाऊन सायमो देवा तू जाऊन सायमो देवा तू जाऊन सायमो. दिल्ल्या वेणा डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. घरच्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या ववळ्यांक कशें पानपड उदक दिवन मान पाटयतात गी तशेंच हांगासर आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हजर जाल्ल्या मानाच्या सैऱ्यांक स्वागत करच्याक तुमच्या मुखार येता वाड्याचो गुरकार श्रीमान प्रवीण मोंतेरो. देव बरी दीस दिवं तुमकां सर्वांक. आयच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्यात आमी वाड्या घरांक मदलो एकवट वाडोवच्या इराद्यान एक कुटुंब जावन गाद्यान गम्मत एक कार्य मांडून हाडला. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर्वांक स्वागत करच्या म्हाका व्हरतो संतोश जावन आसा. पयल्यान पयले हांव स्वागत करता आमच्या पिरगेजीचो विगर मानाधिक बाब सिप्रियन पिंटो तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. हांकां श्री डॉल्फे डिसोजा तुमी फुलां तोरो दिवन स्वागत करच्याक विनंती करता.
तशेंच पिरगेजीचो उपाध्यक्ष जावन श्रीमान अरुण डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता. स्वागत केल्ल्या मीना तुमकां देव बरें करूं. आमच्या पिरगेजीची कार्यदर्शी जावन आसा श्रीमती ज्योती डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक हांव स्वागत मागता. हांकां श्रीमती शार्लेट डिसोजा तुमी फुलां तोरण दिवन स्वागत करच्याक विनंती करता. तशेंच ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो संचालक जावन आसा श्रीमान लॅन्सी डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक हांव स्वागत मागता. हांकां श्री जर्मी मतेरो तुमी फुलां तोरण दिवन स्वागत करतो. तशेंच आमच्या गोविंदाची वडील जावन आसची सिस्टर जोसेफ मेरी हांकां हांव ह्या कार्याक बरो स्वागत मागता. हांकां श्री ऑल्विन डिसोजा तुमी फुलां तोरण दिवन स्वागत करतो. हांगासर खेळ सोडून व्हरूंक आमकां सहकार दिवन आसात ICM संघटनेचे सर सन्यांक एकच सुत्रान स्वागत मागता. आनी तशेंच तुमकां मोगाच्या वाड्या घरांक सर्वांक तरणाट्यांक वडांक सर्वांक एकवटान जावन गाद्यांत गमात ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. म्हजें स्वागत तेचे मागचे कार्य सोंपयता. देव बरें करूं. ह्या कार्याक बरो स्वागत मागता. दिवो जावन आसा उजवाडाचो संकेत. दिवो आपणाकच जळोवन उजवाड दिवंक शकता. देवान पृथ्वेच्या रचनेच्या आरंभार उजवाडा बराबर रचनेचे कार्य आरंभ केलो. तशेंच आयच्या ह्या कार्याचो आरंभ दिवो पेटोवन उक्तावण करच्याक आयच्या कार्याचो उक्तावपी तशेंच आशीर्वचन करूंक आसचो मानाधिक बाब सिप्रियन बापा लागी विनंती करता. वेदीचेर हजर आसलेल्या सर्व मानांच्या सैऱ्यांनी तांकां सांगात दिवच्याक म्हजी कल्ती विनंती. एलियास प्रवाद्याक देव दिश्टी पडलो शांतपणांत म्हूण सांगून आयचे पयले वाचप आमकां सांगता. पूण मनीस दिश्टी पडटा आवाजांत. त्या होरेम दोंगरार आसलें शांतपण आनी हांगासर जावनसो व्हडलो आवाज. ते देवा भेटोवंक हांगा मनशांक भेटोवंक आवाज जायचे आसता आजकाल. आनी कसलो आवाज तुमी येदोळसून प्रारंभ केला. व्हडले मेरवणीके पुरशांव जालो आनी ताच्या उपरांत हे बँड खंयचे बँड की म्हज्या लायफान पयले फावटी हो आवाज करचे बँड आयकूंचे हांवें. आनी म्हाज्या मतीक आयलें कितें म्हळ्यार तुमी वाड्या घरांनी परवां पळय आमच्या दुसऱ्या हॉलाचें उक्तावण करतना तांकां आपोवन हाडना तुमच्या लेकार इल्लो आवाज उठोवचो बरो म्हणून सांगून. आवाज जायची हॉलाक कित्याक म्हणून सांगल्यार ते पयशे खर्चून इतले मेहनत काडून इतले कश्ट काडून आवाज केल्यार कांय प्रतिफळ मेळत म्हणून सांगून म्हजी एक आशा प्रतिफळ तुमकांय न्ही म्हाकाय न्ही बिकॉज म्हज्या बरेपणा खातीर. आनी त्या देखून आज व्हडली सरबराय तुमी केल्या. हांगा सुबीत माटो घाला, डेकोरेशन घाला, बँड आनी इतल्या व्हडा संख्यान तुमी हजर जाल्यात. तुमकां म्हज्यो 2 ताळयो कंग्रॅच्युलेशन्स एंड गॉड ब्लेस यू. प्रवीण म्हाका म्हणा लागलो तर बाबा इलें वाड्या घरांक सांगात हाडूंक हे एक येवचें म्हूण सांगून. तुमच्या वाड्याक आनी एक बरो अवकाश आसलो. आतां 39 वाडे आसल्यारय दिसायब गोडी बेटेक आयिल्ल्या वेळार तुमच्या वाड्यांत वाड्या जमत केल्ली मस्त तुमी आसल्यात आनी बरेंकर तुमी मांडावळ केल्ली त्या दिसा. आनी आज आनी एक अवकाश तुमकां लाभला. आमच्या वाड्याचें नांव जेजूचें पवित्र काळीज. जेजूचें पवित्र काळीज म्हाकाय मस्त मोगाचें. हर एका शुक्रारा जेजूच्या पवित्र काळीजाचें मिसां भेटोवची आनी कंतराय म्हणची. देखून तुमी हप्त्या ये पटी म्हणी जेजूच्या पवित्र काळीजाचें कंतार म्हणचे तुमच्या घरांनी. वाड्या जमत वेळार मात्र न्ही घरांनी. आतां कित करा ती कंतारां वत्ता आसात. हांव आतां त्या सांगूंक आयिल्लो न्ही हांगा 2-4 कंतार आसात. फॉर एग्जाम्पल काळजा ये जे ते म्हणटा तुमी
मागीर काळजातूं पेट समर्तीची मस्तान गुत्तू ना ये जेजूच्या पवित्र काळ मोच्या जेजूच्या ही तुमच्या वाड्या घरांत ते कॉम्पिटिशन दवरचे प्रवीण तुमचो वाडो पवित्र काळजाचो वाडो तुमकां अभिमान नाही पण मिसाच्या अखेरीक थोडाच जावन पळया खंयचे एक फेस्त ह्या नातल्यार हांवें खंयचे कांतार म्हणचे पळय ऑब्जर्व केला मी सगळी मिसां तांच्या लितुर्जींत आहा पळय मी कंतारां दितात आतां सुमार वर्सां लितुर्जीची त्या त्या आयताराक कंतारां दितात निमाणे कंतार तातूंत वाचता म्हजी हांगा कडक कथा कितें जालें म्हळ्यार अनलेस आतां परवां आसून समाजे फेस्त अंडरस्टूड आनीक जाल्यार अदरवायज आमचो पात्रून कोण सांसा बेस्त्यो देखून सगळी मिसा वेळार सांसा बेस्त्यो कंतार म्हणचे म्हणून म्हजी ताकीद आसता हांगा मातनी आदले बिदले तारले कित्याक म्हळ्यार आमचो पात्रून आमकां मोगा आसो ताची मजत आमकां जाय जे बेसांव जाय ते आमकां अभिमान आसचे जे मुक्तीपण आसचे तशें तुमकां दोन पात्रून जेजूचे पवित्र काळीज आनी उपरांत सांसा बेस्त्यो आनी आज वाड्याकारांक सांगात हाडून गम्मत जाल्यार पुरो बरी खारी ही बरो कडेन हांव खुशी भोंवता बिन पाठयता तुमकां कित्याक म्हळ्यार आतां ह्या फाटल्या 3 वर्सांनी असलें खारी हें थोडी ह्या फिरगेजींत आमच्या दुसऱ्या वाड्यान कोणी करूंक ना गाद्यान गम्मत ते हांगा करतात म्हणजे आदल्या फिरगेजींत ती असली खारी जाल्यांत हें हांवें पयले फावटी पळोवचें न्ही पूण हांव ह्या फाटल्या 3 वर्सांनी ह्या कोवीड आयले आनी कितें आयले आनीक असले कार्यक्रम खंयच्या वाड्यान करूंक ना ते बरेंच तेगली प्रायची उतर प्रायची एकली आहली तिका हांवें विचारलें तुका खेळोंक काय की गादयांत माल मागीर म्हाका खेळोंक आवडना लागली चाड्डी हाडीचे म्हणून सांगलें तिका ती कापडनसान आयल्या पण ती तिची जाप आयकून म्हाका खुशी जाली तुमचो वाडो चटनाटो आसा जेजूच्या पवित्र काळजा बरी घट्ट आसा काळजां तुमची घट आहात आत्माय घट आसात आनीक तुमी बारी घट्ट मनान असं हें केलां हें तयार केलां तुमचे संपण मोला आसात आनीक काले ते कार्यक्रम सोडोवपाची शाती आसा आनी त्या देखून तुमकां सर बरें मागता खेळा गम्मत करा पूण खेळाचो उद्देश मात मोतीन दवरा प्रवीण वारी कुशाली सांगता कित्याक म्हळ्यार आजकाल सांगात हाडचें काम कश्टाचें काम आतां आमी ICMच्या कार्यक्रमांत न्हू वारड्याच्या ICMचे अरुणी आहलो आमी आहलो सगळ्या वारड्यात हांव न्हू युवजनाचे कार्य दवरला युवा सम्मेळ दवरला बरें नांव दिलां कार्य युनायट एक कोट आमचे हाडी एक कोट युनायट तुमी वचून पळयात ही सगळ्या आमच्या वारड्यांत 10 फिरगज्यो आहात आनीक आदल्या आयतारा एक आमच्या वारड्याच्या फिरगजींत युवजनाचे कार्यक्रम दवरले पाद्र्या म्हणटलो वाड्या वाड्याक गुरकारा मुखांतर तरणाट्यांची नांवां काडून घेवन एटेंडन्स बरोवन बारी साधन करून 150 जाणां ओट्टू जाली 500 कुटुंबां आल्या फिरगजींत कितली 150 जाण आमच्या फिरगजींत कितली कुटुंबां आहात 1100 कितले तरणाटे आसतीत तांच्यान 150 जाल्यार 500 कुटुंबां आमच्यांत 300 वयर आहात न्ही पण ते एक चॅलेंज काडून घे उपाध्यक्षांनी पुराक आनी वाड्याचे सकयल सांगाता मेळून येवटी अक्कड युवजनांचो दीस अक्कड युवजनां फिरगयच्या 10वी जाल्या उपरांत काज जाल्ल्या सकयली 28 वर्सां पर्यंत ओट्टू घाल अरी बरो कार्यक्रम तांकां ओट्टू वाडीचे आनी म्हणून हांवें सांगलें थंयसर तरणाट्यांनी ओट्टू मेळचो जागो खंयचो सांगा म्हणून सांगलें ओट्टू मेळचे एक संदर्भ कोलो खेळ पंद्याट आतां थंय खेळ पंद्याट आसात इल्ले पूण कितले जाणां जाताय वारडे म्हणटा कितले जाणां जाताय हांव कितले सांग सड्ड म्हळ्यार 60 हांवें लॅक केल्ले मागीर ताणें आयल्यार 70 म्हणशीत ऑल टुगेदर 75 म्हणशीत वारड्याचे 75 जण सांगात हाडचे युवजांक कितले कश्ट ही मोबायलां येवन पुरा पाड जावन गेले हांवें विचारलें कोणा लागीं मोबायल कोण हाडनासतना आयल्यान आजूर गेला म्हणे कोण मोबायलां हाडनासतना ह्या कार्यक्रमाक आयल्यान आतूर गेलो एकले चेडूं भुरगे उबे रावले समथींग ग्रेट मोबायला दरम्यान हे पुरा मजा गिजा पुरा उणी जाली एक कोट उणो जाला वाड्या जमती उणो जाल्या वाड्या जमतींनी आतां ही परत्यान हांव विचारनी वाड्या जमतींनी तुजी आशा कितें वाड्या जमती ना कोणाक यायचें म्हणून आनी सगळ्यांनी सांगात मेळचो जागो एकच सरकार रेम कोणात घे म्हणून पोशा संवसारांत बारीक कश्टात लोकां सांगात हाडचे जाल्यार पूण खेळ इल्ले सांगात हाडटा देखून आज खेळ गेल्याच सांगात आयल्यात बरें जावं दी आनीक कितें कुरकाराच्या मोतींत ह्या प्रत्येच्या मोतींत स्वप्नां आसात ती स्वप्नां मुखल्या दिसांनी
एकवटांत जारी जावन दी तुमकां सर बरें मागता थँक्यू गॉड ब्लेस यू अँड ऑल द बेस्ट कंग्रॅच्युलेशन. मोलादीक बेसांव तशेंच संदेश पाठयल्या विगार बापांक देव बरें करूं. हांव आतां विनंती करता पेर्मानूर फिरगज गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष श्रीमान अरुण डिसोजा तुमची देव बरें करूं म्हणली 2 उतरां आमच्या सवे वांटून घेवच्या. वेदीचे राष्ट्रीय विकार बापानो धर्मेण्यानो मानेस्तीनो आनी हांगासर जमल्या सर्व जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याकारांनो तुमकां पयले अभिनंदन कंग्रॅच्युलेशन्स. हे घट्टताणे असो आवाज तुमकां दिवचो. वापरपाचे कार्य हे आमच्या पेर्मानूर फिरगजेंत पयले फावटी जावचें म्हण चिंता. हांवें हाचे पयले साबार जाणांनी सांगलां आमच्या युवा जाणांनी सांगलां असले ते गाद्याचो एक खेळ करेजे म्हणून हांवें प्रवीण सांगतना विचारलें ताणें म्हळें वाड्याकारा मात तुवें फिगच घरा करेजे आसलें म्हणे फिगच घरा नेक्स्ट टायम पळय म्हणून सांगलां. आतां आमी पयलें ट्रायल करता आमी आमचो गादो पुरायलोसो लेवल कर न्हू आनी येवच्या वर्सा 7 जाल्यार मुखल्या दिसांनी तुमी हे मेळ काडटल्यात म्हणून पाती येता आनी तुमकां आमच्या गोवलीक मंडळांतल्यान सपोर्ट जाय जाल्यार आमी केन्नाच दिवंक तयार आसा. आमचे युवाजन आयोग आसा आनी इतर आमचे आयोग आसा ते सांगाता म्हणून आमी हे कार्य मुखल्या दिसांनी करया. आनी हे भोव अपुरबायेचें कार्य सर वाड्याकारांक एक एकवट हाडचें कार्य एक मांडून हाडल्या वाड्याचो गुरूकार मणेस प्रवीण आतां पयल्यान पयलें हांव अभिनंदन सगळ्या वाड्याक तशेंच वाड्याकारांक हांव कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तशेंच वाडो तुमचो सोडो जिवाणी बरो म्हजें मागणें जावन आसा. सर वाड्याकारांक परत अभिनंदन कंग्रॅच्युलेशन गॉड ब्लेस यू थँक्यू. गोगणा तशेंच बरें मागल्ल्या श्री अरुण डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. आमचे सवे हजर आसात ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे संचालक श्री लॅनी डिसोजा तुमची बोगणां आमचे सवे वांटून घेवच्याक विनंती करता. सोमेस्तांक देव बरो दीस दिव म्हूण मागता. आमच्या फिरकेच्या जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्यान कुटाम जावन गाद्यान गंमत संभ्रमांक वेदीचेर हाजर असल्या विकार बापांचे बेसांव मागून तशेंच वेदीचेर हाजर असल्या सेऱ्यांक वंदन अर्पिता. ह्या कार्यक्रमा वरवीं वाडो एक कुटाम जावली. वाड्यांच्या सौर कुटुंबांनी माया मोग एकवट एकामेकांत सेवेचो मनोभाव भरपूर रितीन वाडवली. तुमच्या वाड्यान रातच्या केल्ल्या संभ्रम फिरकेजेंतल्या हेर वाड्यांक प्रेरण जावं. हे कार्यक्रम वृत्त करून वावरलेल्या गुरकार प्रतिनिधी आनी वाड्या समितीच्या संध्यांक तशेंच वाड्याकारांक अभिनंदन पाठयता. देव बरें करूं. लॅनी डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. तांचो मोलादीक वेळ करसून आमचे सवे हजर आसात बेतेल कॉवेंताची वडील सिस्टर जोसेफ मेरी तुमची बोगणां आमचे सवे वांटून घेवच्याक विनंती करता. मानाच्या सेऱ्यानो आनी जेजूच्या पवित्र काळजाच्या सर्व गुरकारांनी सर्व संदेनो तुमकां हांव आयच्या दिसाचे प्रणाम अर्पिता. जेजूच्या पवित्र काळीज ह्या वाड्याचो दीस सबार नवोने आपयतात आनी बायलांनी पुरा फाल्यां 8 इडोंजी दिना गाद्यान खेळ आनी तशें म्हणटना तुमचो हो दीस तुमी एकवट हाडचे खातीर फिरगेजींत एकवट हाडचे खातीर वाड्यांत सुरवात केल्या तुमी. ह्या तुमच्या सर बऱ्या कामाक बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटना तुमचेर हांव देवाचो आशिर्वाद मागता आनी तुमचो हो दीस बऱ्या तरेन करसूंक तशेंच मुखार तुमचो वाडो अदीक बळादीक जावंक फिरगेजेंत नांवरलो जावंक तुमचे खातीर हांव मागता. देव बरें करूं. खंयचेय कार्य आरंभ केल्यार संपूर्ण जाय तर अंत्य गरजेचे जावन आसा. तर स्वागताद्वारे आरंभ केले हे कार्य संपूर्ण कर धन्यवाद पाठवून तुमचे मुखार येता वाड्याची प्रतिनिधी श्रीमती शार्लेट डिसोजा. सान सेबेस्टियाव फिरगजेंतल्या जेजू पवित्र काळजा वाड्यांत मांडून हाडच्या एक कुटाम जावन गाद्यांत गंमत हे कार्य अध्यक्षस्थान सोबयल्या या फिरगजीचो विगार मानादीक बाब सिप्रियन पिंटो या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. हांकां वाड्याचो गुरकार श्री प्रवीण वंतरो हांणी उपदेशाची काणीक दिवच्याक विनंती करता. मानाचे सैरेश जावन वेदी राष्ट्रीय गवळीक परिशद उपाध्यक्ष श्री अरुण डिसोजा तुमकांय देव बरें करूं. हांकां श्रीमती मीना डिसोजा तुमी ह्या उपदेशाची काणीक दिवच्याक विनंती करता.
गौडीक परिषद कार्यदर्शी जावन आसा श्री ज्योती डिसोजा तुका देव बरें करूं. हांकां श्री जर्मी मोंतेरो हांणी उक्तासाची काणीक दिवच्याक विनंती करता. तशेंच ल्हान काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. हांकां श्री ऑल्विन डिसोजा तुमी उक्तासाची काणीक दिवच्याक विनंती करता. तशेंच हो गादो आयचो गादो खेळोवंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्या सेलीन डिसोजाक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो वाडसो गुरकार जावन आसा प्रवीण मंतरो तुका देव बरें करूं म्हणटा. कॉवेंटाची बेटल कॉवेंटाची सुपिरियर जावन आसा सिस्टर जोसेफ मेरी तुमकां देव बरें म्हणटा. हांकां श्री रितेश डिसोजा हांणी उक्तासाची काणीक दिवच्याक विनंती करता. हो खेळ सोलून गोडच्या ICYM संध्याक देव करूं म्हणटा. आयच्या कार्याक कुमोक जावन शामियाना स्टेज प्लॅटफॉर्म जेवणाचे बिलाविरी केल्ल्या DL जर्मी मोंतेरो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. एंजल साउंड दिवन सहकार दिल्ल्या रोशन तुमकां देव करूं म्हणटा. स्टेज डेकोरेशन केल्ल्या डेरिल पेरमनूर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जस्टिस फोटोग्राफी नेविल वेगस तशेंच हारोरा व्हिडिओ रवी मार्टिस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे कार्य येवजण कार्यगत करूंक आमकां प्रमुख कारण जाल्ल्या नेविल वेगसाक आमचे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. या कार्याक उदकाचे विलावरी केल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. या कार्याक स्पॉन्सर केल्ल्या सोमेस्तांक आनी वाड्याकारांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच या कार्याक सोमनाथेश्वरा नाशिक बँड जावन दिल्ल्या JMJ फ्रेंड्स तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच 2 हप्त्यांतल्यान ह्या कार्याक वावर केल्ल्या सर युवजनांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ॲम्ब्युलन्स गाडयेचे वेवस्थे केल्ल्या नवनीत तुकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. MC केल्ल्या रायन तुकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. या कार्याक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ತಮಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. कोणाकच सोडिनाशे धन्यवाद पटयल्या श्रीमती शालेट डिसोजा तुमकांय देव बरें करूं. हांगासर हे वेदी कार्य संपता. हांव आतां विनंती करता जे कोण केळोंक आयल्यात सर वाड्याकारांनी गाद्याच्या आंगणान जमा जावच्यात. आता ह्या कार्याचे म्हळ्यार जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याचे आम्ही मांडून हाडले एक कुटुंब जावन गाद्यांक दम्मात कार्याचे उक्तावण विकार बाब चलन वर्तले. श्रीमान नेर्लो परमानोर तुम्ही सांगत दिवच्याक विनंती.
म्हणटा तशें सगळे Delvi Montero, Mary D'Souza, Edna D'Souza, Hilda Montero, Nirmala D'Souza, Shobha Kutina, Hilda, Marcel, Tushant, Alice, Andrea, Regan, Delroy, Delvin, Group. करता